Sovesfora mukaria Takadin wasuya Togir koro Amche taron Takawakanuya Sovesfora mukaria Takadin wasuya Togir koro Amche taron Takawakanuya Aki pritum zoglotosa Tacia adaraca Uțuț pormut Col doriec Tareț gonun aldeam Sorveți fora bucaria Taka din wasuya Todil koro Amche taron Takawakanuya Sorveți fora bucaria Taka din wasuya Todil koro Amche taron Takawakanuya Bapace, ani putace, ani povitro, miance navi. Amen. Amce sumia Jesu Christa ci curpa, bapatsomug, ani povitot miance iquotum ce soviasu. तुमची सवय असो प्रितीच्या भयणी भावांनो ह्या पवित्र जाग्यार आमी देवाचे आचणे भोगताव आनी आमकां खरो संतोष मेळटा तर ह्या पवित्र जाग्यार तुमकां माये मोगाचो येवकार आयज जावन आसा नोवेनाचो 7वो दीस आनी आयचो विशय जावन आसा आंकवार मारिया प्रेरणा सगल्या अपांगुळाक गोटाय आनी हुर्बे दिवपी जोर जिवीत आमकां देवाचें एक केरीत देणे देव जण एकल्याक केरीत मोगान रोजता सोबार बासांनी तो आमचे सोवें आपलो मोग दाखयता आमच्या भावा भयणांक जांकां देवान केरीत पयण आपांगुळाक रोसल्यात तांकां आमचो मोग आनी मोयपास दाखोवंक वावरुया ताणें देवाचेर पात येवन रावून हुर्बेन आपली फुडलीं पावलां मारूंक तांच्या पासत मागुया आयज आमी शिक्षकाचो दीस समोर पडटना आमच्या शिक्षका पासत मागुया तेच भाशेन आयज आमी कलकत्ताची सान मदर तेरेजाचो दीस पाळटाव तर तिचे भाशेन आमी दुसऱ्याची सेवा करूं आदार मागुया तर ही आमची सोगली इतिहासाव ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांतल्यान बापाक उबारुया इष्टनो काय बरो विशयाच्या सेवा धर्माचो आंकवार मारिया प्रेरणा सगल्या अपांगुळांक गोठाय आनी उर्बा दिवपी जोर आनी मारिया जोरीतोर सगल्या पांगड्यांक एक इन्स्पिरेशन आनी गोठाय दिवपी जोर जाल्यार मारिये भाशेन आमी अपांगुळांक पांगड्यांक जी डिसेबल्ड आमची बाबा भयणां आसात आंकवार मारिये भाशेन आमी प्रेरणा दिवन आमी उर्बा दिवंक देवाची जोर गोठायेची जावंक आयज आमचे पासतूय केरीत मागुया आनी आमचे पासत मागतना इश्टनो आयज आपलो जल्माचो दीस जायती आमची बाबा भयणां मनयतात आमचे फिनोश्का भयण आमचो भाव जुआंव फुर्दातो आनीकूय जायती आमची बाबा भयणां आपलो जल्माचो दीस मनयतात तांचेय पासत मागुया काय आमची बाबा भयणां आपलो लग्नाचो दीस मनयतात जायती जाणां आसात हांगा तांतलो मदलो एकलो म्हणल्यार आमचो भाव फ्रांसीस आनी मार्गरेट आनी दुसऱ्यांचेय पासत मागुया इश्टनो काल म्हजो सेरमांव आयकोन म्हाका US एक फोन आयलोलो आनी म्हाका म्हणोंक लागलो फादर आमचेय पासत मागात आमचेय पासत मागात
कित्याक आमचे गोंयचे भाव गोंयच्यो भयण्यो जायते कोस्ट काडटात युएसान काय आमचे भाव बोणकोणींत आसात जायते आमी भिरांतेन वेळ सारतात जायते आमचे भाव नकळो कितें जातलें तें भिरांत आमच्या जिवितान आसा फादर आमचे पासत मागात तर इश्टानो हे आमचे भाव जे युएसांत वावुरतात आमच्या आपल्या कुटुंबाच्या उदरपणा पासत तांचे पासत मागुया तांकां देवाचो आशिर्वाद मागुया आयज आमी आयकलां ते भशेन टिचर्स डे सगळ्या टिचरींचो उगडास करुया जरी तर टिचर्स बऱ्यो आसल्यो आमी भुरगीं बरीं आसतलीं टिचरीच्या मार्गदर्शनांतल्यान आमची भुरगीं वाडटात म्हणटच सगळ्या टिचरींचो उगडास करुया म्हजी भयणूय एक टिचर म्हणटच सगळ्या टिचरींचो उगडास करुया टिचरी पासत मागुया मोगाळ इश्टानो आयज मदर तेरेसाचो आमी उगडास करता मदर तेरेसा वरवीं जायतें बरेपण ह्या संवसारान भारताक शिपडलें आनी तिच्या माद्रे भयणी वरवीं आयज पुर्यान असल्या अपांगुडा जायतो आदार मेळटा तर ह्या संस्थे पासत आमी मागुया इश्टानो जायत्या जाणांनी जायतीं इंतेसांवां पासत मागूंक लायिल्लीं आसात ही सगळीं इंतेसांवां आमी एकठांय करुया आनी कितें भशेन हांव तुमचे लागीं मागता इश्टानो काय आमची लग्न जालोलीं जोडी भुरग्याच्या देण्या पासत मागतात भुरग्यां आपल्या कुस्व्यांत एक तरी उत्पन्न कर म्हणून आमची लग्न जालेलीं बाबा भयणां मागतात तर तांचे पासत मागुया आयज आमच्या सांगाताक आमचो भाव फादर कॉन्सी आसा फादर कॉन्सी पिंटो पिलारचो पाद्री तो गांवान वेळ्ळेचो आमी दोगूय वेळ्ळेचे ताकाय तुमच्या नांवान माये मोगाचो येवकार हांव दिता आनी इश्टानो ही सगळीं इंतेसांवां एकठांय करुया आनी आमची इंतेसांवां देवा मुखार घालून सायबा तुजे कृपेन आमकां बोर म्हूण आमी मागुया आनी हे पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोक्षणे मागुया मोगाला जेजू देवान आमच्या मोदल्या जायत्या जाणांक खेरीतपणी रोचल्यांत असल्या मनशा सवें आमी अदीक मोग आनी मोयपास दाखोवंक गरज आसा पूण जायते फावट आमी तांकां पळोवन तांच्यो मस्कऱ्यो केल्या तांकां आमच्या उतरांनी किकोण केल्यांत आनी अशीं आमी देवाच्या रोचणेचेर अपमान केला आमकां बोगोस जेजू Somia, somia, kaklut kut. Somia, somia, kaklut kut. Krista, Krista, kaklut kut. Krista, Krista, kaklut kut. Somia, somia, kaklut kut. Somia, somia, kaklut kut. Somia, somia, kaklut kut. Somia, somia, kaklut kut. प्रार्थुया सुर्गींच्या मोगाळ बापा ह्या तुज्या पोरजेचेर तुज्या कृपेचो पावस ओतय म्हूण आमी कालतीकायेन मागता तुज्या पुताच्या आवयच्या पांयाशी ती आयलेली आसतना सगल्यो तांच्यो गरजो तांचे आवडे तांचे प्रश्न तांच्या जिवितान आयलोले तुफानां दुयेंसां सायबा तुजे कृपेन तांकां आशिर्वादान भर आनी ह्या मिसाच्या फळा वरवीं आमी सगळीं तुजीं भुरगीं क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां आदार कृपा आनी बोड दी हे आमी मागता आमचे सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रात्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक Amen. बागेवन पावलून ते सोलिकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप भावा भयणानो
तुमचो बाबात पळोवन आमचेच ओचोनी आनी कोश्टी दुखी मोदे तुमचे विशीं आमकां बुजवण मेळ्ळी. तुमी सोव्या सोवे गोठ रावल्यात म्हणटोच आतां आमकां जीव भरलो. ताचे पासत आमी आमच्या देवा मुखार इतलो व्हड संतोश भोगताव. त्या खातीर तुमचे विशीं आमच्यान कशें फावो ते पोरी देवाचे उपकार आटोवंक जायत. तुमचें तोंड पळोवन आमकां मेळ्ळो म्हूण आनी तुमच्या बाबाताक कितें उणें आसा तें आमच्यान भरून दिवंक जावं म्हूण आमी दीस रात ताचे लागीं जोबोर प्रार्थून मागतांव. खुद देव आमचो बाप आनी आमचो सोमी जेजू, आमी तुजे सोशी पावशें करूं. जसो आमी तुमचो मोग करता तसोच तुमचो मोग एकामेकांताय आनी सगल्या मनशांताय सोम्यान सुबावपणी वाडोवचो. सगल्या आपल्या भोगतां बरोबर आमचो सोमी जेजू येता तेन्ना आमच्या देवा आनी बापा मुखार तुमी शुद्ध निर्मोल आसचे खातीर तो तुमची काळजां पवित्रतायेन थीर करूं. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. Q3 आसरो दी देवा, पेज 166. आसरो दी देवा, रिपोय म्हाका घालून तुज्या पात्या सावली. आसरो दी देवा, रिपोय म्हाका घालून तुज्या पात्या सावली. तूच म्हजो बरवासो, तुजेरूच पात येता. तूच मानवेलो घालता तेन्ना वाटाय म्हाका. तारोका आसरो दी देवा, रिपोय म्हाका घालून तुज्या पात्या सावली. आसरो दी देवा, रिपोय म्हाका घालून तुज्या पात्या सावली. बोबाता तुज्या नांवान, तुजे काकेन घे म्हाका. आवय जोशी आपल्या धाकट्यान पालवान आपल्या एकटायता. आसरो दी देवा, रिपोय म्हाका घालून तुज्या पात्या सावली. आसरो दी देवा, रिपोय म्हाका घालून तुज्या पात्या सावली. रिपोय म्हाका घालून तुज्या पात्या सावली.
Hallelujah, 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 hallelujah. Sogla kanon zala, hallelujah. Jesu amcha nailan, hallelujah. Sogla kanon zala, Jesu amcha nailan. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. हे ऐकून बाराबोर जेवणात बसल्यांतल्या कोण एकल्यान जेजूक म्हणलें, देवाच्या राजांत जेवणाक बसतीत ती सुभागी. पूण जेजून ताका सांगलें, कोण एकल्या मनशाक एक व्हडलें जेवण केलें आनी जायत्या लोकांक आपयलो. येयात सगळें तयार जालां. वशे आपयलोल्यांक वचून सांगून जेवणाचो वगोत जातूच ताणें आपल्या चाकराक धाडलो. पूण सगळ्या एकसारके निमा दिवूंक लागलीं. पयल्या चाकरान म्हणलें, हांवें बाट विकतें घेतलां, तें म्हाका वचून पळोवंक जाय. देखून म्हाका माफी कर म्हूण उपकार मागतां. दुसऱ्यान म्हणलें, हांवें पाडाचे 5 जोतां विकतीं घेतल्यात, तीं तपासूंक वेता. देखून माफी कर म्हूण उपकार मागतां. तिसऱ्यान म्हणलें, हांव हालींच लग्न जालां म्हणटूच म्हाका येवंक जायना. हे सगळे चाकरां परस येवन आपल्या दोनयांक कळीत केलें. तेन्ना पिंडलोले गोरकारीन आपल्या चाकराक सांगलें, नोगराच्या रस्त्यांचेर आनी भिडांनी बेगीन वच आनी गरिबांक, पांगड्यांक, कुड्ड्यांक आनी तोट्यांक हांगा घेवन ये. मागीर चाकरान म्हणलें, दोनया, तुजे हुकुमा पोरमणे केलें, तरी आसतना आनिकूय सुवात आसा. आनी दोनयान चाकराक सांगलें, नोगरांक, भायल्यांक, रस्त्यांनी आनी ओडपाक मोदें वच आनी म्हजें घर भरता तशें लोकांक भितर येवन बोळ कर. हांव तुमकां सांगतां, आपयलोली भितरलो एकलो लेगून म्हज्या जेवणाक चाखूंक पावचो ना. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे Vatamini Duca Christa. Mogaliszczanu, kaj borowiszoj ajcia sewadur manco. Akwar Maria prerna, opangulang, gotai ani urpadi bizur. Mother Mary is an inspiration for the disabled. Ani amka ais ulo zaunasa, Ankwar Maria Bashin, opangulang, pangudang, disabled amchi baba boina san, tangkai, ek inspiration zaun, ek prerna diung. Ani Bashin, gotai, ani urba diupachi zur, ami,
अपांगूड आसोवें पांगडे आसोवें जे डिसेबल्ड आसात तांचे सोवें ही आमचो मोग मोईपास दाखोवंक आयज हो विशय आमकां उलो मारता. इश्टानो, पवित्र पुस्तकाचेर आमी नदर मारल्यार जेजून असल्या जायत्या लोकांची सेवा केली. मार्कूच्या शिवर्तमानांत दुसऱ्या वेसुरांत पयली ती 12वी वड ताचेर आमी नदर मारल्यार आमी जाणाव कशी पुरी हे 4 मनीस ह्या आर जालेल्या मनशाक तो पातास उक्तो करून खाला घातलेलो आनी हे 4 मनशांनी ह्या आर जालेल्या मनशाक जेजूशी हाडून कशी पुरी ह्या मनशाक बरो केल्लो आमी जाणाव इश्टानो. असले वेळार कोणाक लागून ह्या पातकांचे ह्या हो मनीस असो जालो काय मोगाळ इश्टानो, ह्या वेळार हो जेजू म्हणटा मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसोची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवचे खातीर. मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसोची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवंक. 2 वस्तू इश्टानो. एक वस्तू म्हणल्यार हो मनीस जो दुयेंत आसा ताका बरेपण जाय आनी दुसरी वस्तू म्हणल्यार दुसरी जी सोरभोंवती आसात तांकां शिकोण जाय. पयली सुवातेर जेजून ह्या मनशाक बरो केलो जाल्यार सोरभोंवती आसलेल्या मनशांक जेजून ही शिकोण दिली की मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसोची पदवी दिल्ली आसा. पळय इश्टानो, ही शिकोण आमकां गरजेची जशी पुरी ही शिकोण आमकां जशी गरजेची ह्या अपांगड मनशाकूय पेखोवणी गरजेची. आनी हाकाच लागून इश्टानो आयज जेन्ना आमी ह्या मिसान भाग घेता पयले सुवातेर ह्या आर जालेल्या मनशाचो आमी उगडास केल्लो आसा आनी कशी पुरी जेजून तांकां पेखोवणी दिल्ली आसा आमी आयकल्लें आसा. फुडें आमी गेल्यार एक कुड्डो मनीस जुवांवाच्या शिवर्तमानांत 9व्या हावेसरांत पयली ती 12वी वड हो कुड्डो मनीस जेजूशी आयिल्लो आनीक जेजूचे शीस ताचे लागीं विचारतात कोणाच्या पातकाक लागून हो मनीस कुड्डो जाला. ताच्या आवय बापायच्या आनी ओतांच्या. हे वेळार जेजू कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा हेंच ताच्या आवयच्या वो बापायच्या पातकाक लागूनूय पूण देवाची कर्तुत्वां ताचे उदेशी पोरगोड जावची म्हूण हो मनीस कुड्डो जाला. 2 वस्तू. देवाची कर्तुत्वां ताचे उदेशी पोरगोड जावची म्हूण तो कुड्डो जाल्लो आसा. पयले सुवातेर ताका पेखोवणी जाय, दुसरे सुवातेर आमकां शिकोवण जाय की देवाची कर्तुत्वां जायती वसली आसात म्हूण दुसऱ्यांक शिकोवण जाय. फुडें आमी गेल्यार इश्टानो, फुडें आमी गेल्यार मार्कूच्या शिवर्तमानांत 10व्या हावेसरांत 40 आनी 26 वडींत ते 50 आनी 2 वडींत तो कुड्डो बार्तोमियूस उलो मारता. जेजू, दाविदाच्या पुता, म्हाका म्हजी काकलूत कर. हो बार्तोमियूस जेजूशी येवन उलो मारता. जेजू, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर. असले वेळार लोक ताका भायर आयतात. हो सदांचोच भिकारी, हो सदांचोच येवन मागतलो भीक. ताचे आंगोस्तर पळयल्यार इतलो घाण मागता. तो आनी येवन कितें मागतलो? जेजूशी येवन भीक मागतलो म्हणून ताका भायर आयतात, पयस करतात. पूण जेजू ताका आपयता आनी ताचे लागीं विचारता तुका कितें जाय, तुका कितें जाय. आनी असले वेळार तो बार्तोमियूस म्हणटा सायबा म्हाका 9व्यान नदर येवशी कर. सायबा म्हाका 9व्यान नदर येवशी कर. इश्टानो, आनी बार्तोमियूस कोत्ता कितें? आपलो जुबो जो आसलेलो जी कांबड ताच्या खांक्यांत आसलेली आंगार आसलेली हें सगळें सोडटा आनी जेजूशी धांवून येता. मोगाळ इश्टानो, ह्या 3 घडणेंत
दोन वस्तू आमकां तावें जातात. पयलें म्हणल्यार ह्या मनशांक पेकोवणी गरजेची. ह्या मनशांक पेकोवणी गरजेची जाल्यार आमकां शिकोवण गरजेची. आमकां शिकोवण गरजेची की जेजू वरवीं जायतें बरेपण ह्या संवसारांत आयिल्लें आसा. जेजू वरवीं जायतें बरेपण ह्या संवसारांत येवचें आसा. ही शिकोवण आमकां गरजेची. आनी हाकाच लागून असल्या मनशाची सेवा चाकरी करूंक आमकां दर एकल्याक उलो. ह्याच कारणाक लागून इश्टानो आयचें शिव वर्तमान आमकां कितें म्हणटा. जेवण तयार केल्लें, पयलो आपयलोलो जबाब दिवंक लागलो. आपणें बाट विंगतें घेतलेलें आसा. जेवणाक आपयलोलो बाट विंगतें घेतलेलें आसा, येवंक ना. दुसरो आपयलोलो आपली गाडवां वा आपली पाटकुली विकती घेतलेली आसात, ताचो आमी परामर्श करूंक जाय, पळोवंक जाय. तिसरे सुवातेर म्हणटा हांव लग्न जाल्लो आसा, कशें म्हज्यान येवंक जाता. असले वेळार जेजू म्हणटा शेवटाक कोण त्या जेवणाक बसता. असले वेळार हे आपयलोले येयना जावन कोण त्या जेवणाक जेजू सांगाताक बसता. हॅलो 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 जेजू सांगाताक जेवणाक बसता कोण. परतून वाचल्यार बरें दिसता म्हाका शिव वर्तमान. ओ सगलो लोक पयर ट्रेनीन गेलो काय. कोण बसता जेजू सांगाताक जेवणाक. आयचें शिव वर्तमान आमी वाचलां. कोण? पांगडे, कुड्डे, तोंटे. जेजू सांगाताक बसतात ते तूं आनी हांव बरे मनीस न्हय, पूण जेजू सांगाताक बसतात ते जेवणाक स्वर्गीच्या राज्यांत. जेजू सांगाताक बसतात ते पांगडे, कुड्डे आनी तोंटे. मोगाचे क्रिस्ती बाबा भयणांनो, देव असल्या मनशा सवें एक केरीत आपुरबाय दाखयता. कित्याक असल्या मनशांक देवाची गरज आसा. देव जाणा आमकां तितली ताची गरज ना, कित्याक आमी सगळें घेवन आसाव. आमकां सगळ्या वस्तूंची गरज. आनी जेन्ना ह्यो सगल्यो वस्तू आमकां कित्याकूच उपकारो ना, तेन्ना आमी येतात कोणाशी. तेन्ना आमी येतात कोणाशी? देवाशी. हे सगळें केले उपरांत कांयच आमच्या जिवितांत जायना तें पळोवन आमी शेवटाक येतात देवाशी. आनी हाकाच लागून आयचो सेवा धर्म आमकां किरीत उलो मारता. जेजून जरी तर असल्यांक एक किरीत जागो दिलो त्या स्वर्गीच्या राज्यांत, ताच्या सांगाताक हें जेवण जेवंक आमकांय एक उलो असल्या मनशांची सेवा करूंक. आयज ह्या पवित्र जाग्यार आमी आसाव. कित्याक काय आमी जाणाव दुसरी मिलाग्रती सायबी मांयची. कोणाक सायबी मांय भेटली? दुसरी मिलाग्रती सायबी मांयची. ह्या दोतोरीर सायबी मांय कोणाक भेटली? हॅलो. ह्या जाग्यार दुसरे पावट सायबी मांय दिश्टी पडलेली. कोणाक दिश्टी पडली? तोंट्याक. तुज्या आनी म्हज्या असल्या बऱ्या मनशांक न्हय, तोंट्याक दिश्टी पडली. आनी ह्या तोंट्या वरवीं हे खोपेल सुरू जालें आनी उपरांत इग्रोज जाली. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, सायबी मांयन पुर्यान, वालंकनी सायबी मांयन पुर्यान एका तोंट्याक विचून काडलो आपलें दर्शन दिवंक. आपल्याचें जिवीत दाखोवंक एका तोंट्याक विचून काडलो. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, जरी तर देवान जेजून असल्या मनशा सवें, जरी तर सायबी मांयन असल्या मनशा सवें एक किरीत आपुरबाय दाखयली जाल्यार आयज तुका आनी म्हाका उलो जावन आसा.
आमच्याय जिवितांतल्यान असल्या मनशांक एक कितेंच अपूर्व भाय दिवंक तांचो आमी उगडास करूंक तांकां आमी सांगात दिवंक तांचे होक तांकां सांगूंक तांकां गोठाय दिवन तांकां वयर काडूंक आयज पवित्र सभा हो सेवा धर्म आमकां किरीत उलो मारता. इश्टनो, आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारल्यार वायट मनशांक हो असल्या अपांगड मनशांक वयर काडपाची खंयची गजाल आमची परंपरा जाल्ली आसा. पिश्यांक बरी करपाची खंय गजाल आमी बऱ्या मनशांक पिशी करून उडयतात. वय ना? हॅलो, आमी बऱ्या मनशांक पिशी करून उडयतात. पिश्यांक बरी करपाची सोड गजाल, पिश्यांक असल्यांक आदार दिवपाची सोड गजाल आमी बऱ्या मनशांक पिशी करून उडयतात. म्हाका इश्टानो, आयज सायबी मागीर तुका उलो मारता. बऱ्या मनशांक पिशी न्हय, परतें जाल्यार गरजेवंतांक कोण नासलोल्यांक तुमचो आदार दियात. किरीत भाशेन अपांगड मनशांक आदार दियात. आमच्या गोंयांत आमच्या पात्रियेक साहेबान सप्टेंबराचे 25 2023 वर्साक हो सर्क्युलर काडलेलो, जाचे वरवीं असल्या अपांगड मनशांक आमचो आदार दिवचो म्हणून. आनी आमचो भाव अवेलीन दिसा जो प्रेसिडेंट जावन आसा डिसेबल रायट्स एसोसिएशन ऑफ गोवा फाटलीं 22 वर्सां, आनी गेले भाशेन बोर्ड मेंबर्स जावन आसा नॅशनल ट्रस्ट न्यू दिल्ली फाटलीं 2 वर्सां गांवान पणजेचो. तोय अपांगड, तोय डिसेबल, पूण कितलो वाव उरता असल्या मनशांचो सेवा करूंक, असल्या मनशांक आदार दिवंक, असल्या मनशांक वयर काडूंक. एक अपांग मनीस दुसऱ्या अपांगी मनशांक आदार दिता. जरी तर ताच्यान दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाता जाल्यार तुज्यान आनी म्हज्यान असल्या मनशाची सेवा करूंक जायना काय? आमचो चर्चिल बाब आसा, गेले पावटी जेन्ना हांव आयिल्लो आमचो लोटलेचो एक पूत, अपांगड पूत असोच भोंवतना बांयक पडून काबार जाल्लो. आनी आवय म्हणटाली हांगाच मरण ताचें करुया. पूण आमच्या जोजील बाबान सांगलें हांगा न्हय, तो आमचो गोंयचो पूत, ताका आमी गोंया व्हरुया. ताका घरा व्हेलो आनी तुमी जायत्या जाणांनी सुमार 7-8 वर्सां जालीं आसतलीं हे घडणेक, तुमी जायत्या जाणांनी जायतो आदार दिवन हे आमच्या पुताक चर्चिल बाबाच्या आदारान आमी गोंया पाठयलोलो. मोगाच्या इश्टानो, असल्या मनशांक तुमची गरज आसा. असल्या अपांगड मनशांक आमचो आदार दिवया. असल्या अपांगड मनशांक आमचो सांगात दिवया. असल्या अपांगड मनशांक आमचो हात दिवन तांचे होक तांकां दिवंक प्रयत्न करुया. आयज आमी कितें भाशेन मादर तेरेजाचो उगडास करता. जेन्ना हांव भेटलो तिका, जेन्ना तिचो वावर हांवें पळयलो, तिचो वावर जी ती करताली, म्हाकाच म्हज्या जिविताची वीट कशी आयली. ते लेपरांची सेवा, ते अपांगड मनशांची सेवा तिका करतना जेन्ना हांवें पळयलें, आनी कितें भाशेन तिचे माद्र्यो भयण्यो ज्यो आतां करतात, आमी जाणा इश्टानो, कांय बरो वावर हे आमच्या मादर तेरेजाच्या माद्रे वरवीं अपांगड मनशां सोवें, कोण नासलोले आसोवें, अनाथ आसोवें, आयज करची गरज. आनी हाकाच लागून आयज म्हजो किरीत उलो तुमकां मोगाळ इश्टानो, असल्या मनशांक आदार दियात. हांव जाल्यार जायते पावटी म्हणटा, एक तेंप आसलोलो लग्नाच्या दिसाक गिफ्ट येतोच, लग्नाच्या दिसाक गिफ्ट येतोच आमी कितें करतालीं. आतां म्हजें लग्न आसा, जायत्या जाणांन म्हाका गिफ्ट दिलें, आमी कितें करतालीं? हॅलो, बरोवन दवरतालीं. कित्याक बरोवन दवरतालीं आमी? कित्याक? परतून दिवंक. म्हणजे आतां म्हजें लग्न जाल्लें आसा, तुमी म्हाका गिफ्ट दिल्ले आसात, उपरांत तुमचो लग्न जातलें, हांव तुमकां दितलो. एक तेंप आसलोलो.
आतां तेंप आयिल्लो आसा नो प्रेझेंट्स प्लीज म्हणजे बाबा तुझे गिफ्ट म्हाका नाका आनी म्हजें गिफ्ट हांव तुमकां दिवचो ना वय ना नो प्रेझेंट प्लीज वय ना हॅलो केन्ना तो तेंप येतलो काय केन्ना तो तेंप येतलो काय आनी हांव मागता सायबा हांवूच जीव आसतना असलो तेंप आयल्यार पुरो सायबा कसलो तो वेडिंग कार्डाचेर वो तुमच्या आमंत्रण कार्डाचेर ही ओड प्रेझेंट्स इन चॅक्स ओनली आयकला प्रेझेंट्स इन आयकूंक ना presents in checks only in the name of Mother Teresa Orphanage, in the name of Father Agnel Orphanage, in the name of St. Mary's Old Age Home, Oslo Temp, केन्ना येतलो काय आमी लग्न करता कितले इदवास करता कितले जेवण करता लाखाचे लाख जेवण करता आनी लोक वेताना म्हणटा आय सायबा कसले पोमशेलोले नुस्तें आसले रे तुवें आमच्या फाल्यां पोटांत येयना जाल्यार पुरो सायबा असली आमी उद्गारता असली उतरां आयकलेली बोलदेक जोरी तर आमच्या प्रेझेंटा वरवीं आमची अनाथ भुरगीं कोण नासलेलीं आमची जाणटी ओल्ड एज होमांत आमची अपांगी भाव भयणीची ऑर्फनेजेस आसात तांकां जरी तर 5,000 रुपया लेगीत मेवल्यार एक जेवण लेगीत मेवल्यार तुमचे पासो तेस भेटयल्यार कशें दिसता तुमकां हालो 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 5 लाख ते जेवणाक मोडपाचे सोडून दियात 5 लाख ते जेवणाक मोडपाचे सोडून दियात 5,000 असल्यांक भेटोयात असल्यांक घर जिवनाक पावात आमच्या पात्रियेक सायबान 25 सप्टेंबराचे 2023 वर्साक हो सर्क्युलर काडलेलो आसा वाचात आमचो भाव अविलीन दिसा पणजेचो जायतो वावुरता ओपांगड मनशाक लागून तांकां आदार दियात कित्याक इश्ट न्हू उगडास स्वर्गीच्या राजान जेवणाक बसतली ती तूं आनी हांव न्हय पूण तोंटी भेरी कुडी तोंटी तुका जागो ते जेवणाचे बेजार आसतलो काय आमी सगळीं उबी रावया आनी वेळार आमची कांय मागणी बापाच्या हातान घालतना सायबा तुजे कृपेन आमकां बोर तुज्या जाणवायेन आमकां बोर आनी आमचे वरवीं जायतो आदार उपांगड मनशांक पांगड्यांक डिसेबल्ड लोकांक आदार दिवंक आमकां जाणवायेन बोर म्हणून ह्या मागण्यांतल्यान मागुया आमच्या पाप सायबान बिस्मांनी यादनिकांनी आनी म्हत्वाशांनी आपलो मुन्यारी वावर फुडें वताना आपले पोरचें मोदें देवाचे खेरीत रुचने सोवें खेरीत हुस्को आनी मोग दाखोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे आमच्या सरकारी मनशांनी ओस्कोत आनी आपांगूल आसलेल्या सोवें मोगान आनी सोंसणिकायेन वागोवंक आनी तांचे पासत फावो त्यो सरकारी सवलत्यो निर्माण करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया स्वर्गीच्या देवा बापा
आमी शिक्षकांचो दीस पाळटना सगळ्या शिक्षकांक देवाच्या हातान घालुया आनी आमच्या शिक्षकांनी बरी तत्वां मुल्यां भुरग्यांच्या काळजांत रिगूंक आनी व्हडे जतनायेन आनी सोंसणिकायेन भुरग्यांक ताणें शिकोवंक तांचे पासत बापा लागीं मागुया. सांत मदर तेरेसा गरीब दुबळ्यांक अपंगांक आनी समाजाक देखणेर आसलेल्या पासत भारी वावुरली आनी तांकां जेजूचो उपकार ती जाली. तिचीच देख घेवन आनी आमच्या उतरान आनी कोरण्या वरवीं दुसऱ्यांक अदीक करून दुकान आनी निराशीपणांक सांपडलेल्यांक आदाराची जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमी आमच्यो गरजो घेवन सायबीण मायेच्या पांया लागीं येता तेन्ना ती आमकां केन्नाच परो घालिना. तर आमच्या काळजांनी विस्वास दवरून आमचे सर्गींचे मायेक लागीं सरुया आनी तिचे लागीं विस्वासान मागुया आनी बरवसो आमच्या काळजान दवरुया. इस्कुर्पा आमकां बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. सुर्गींच्या मोगाळ बापा आमच्या भयण्यांनी केल्ले मागणे मानून घे आनी तुजे पुर्जेचेर किरीत आशिर्वाद घाल. आपलो जल्माचो दीस मनयतात, आपली एनिवर्सरी मनयतात. आमची जी बाबा भयणां परदेसान कितें भाशेन US त्रास भोगतात. आमची जी भाव भयणां टिचर्स कशीं जायतो बरो वावर कोत्तात. आमची जी लग्न जालेलीं जोडीं तुज्या बरेपणांक एका बाळाक आश येतात सायबा. आमकां सगल्यांक तुज्या कृपेन तुज्या आशिर्वादान भर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना थोडे वेळ गीत गावयात. वेदी सोशी आयल्या हांव. Davundonia Itong tukalyak Mitwi fola Swikar koni amchi Kirkoldana Budlun povit kondi Sorgitana Yodn kalvarato Udasur monito Tukatvo bonekelo Orar vosasnato Yodn kalvarato Udasur monito Tukatvo bonekelo Korar vosasnato Vedi soshi ailea davundonia
घेवंक तुका हाडल्यात पृथ्वी पोला स्वीकार कोरी आमची किरकोळ दाना बदलून पवित्र कोण दी स्वर्गीक दाना म्हज्या बाबा भयणांनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्फोर मानून घेवंक मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताचे आवयची भोगतीन उगडास करून आमी तुका हें बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्फोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोदवेदार आनी सासनांच्या देवा सोर्वकाळी आनी सोरते आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा तुका वोन दिता तुजी किर्ती पोरगोडटा आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश ताणें संवसारांक फाकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटा तांचे सांगाताक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पोवी 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 dolbaraco survespot dolbaraco survespot स्वर्गानी संसार बोलल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी 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 तुका जोयजून पोवी 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 सर्वेस्पराची नावीं येतात ताका जोय उत्सर्गी 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 तुका जोयजून पोवी 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 बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशयेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवी आनी सासणीक कोराचें हें रगत पातकांचें बोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
भावार्थाचो गूट पुरगोटुया. Jesu ami ondo katao ani kalchit le pietà dit le pauti tu oigo ameson ami tuje moron purgotao. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल सुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रोत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी हांव 14व्या आमच्या बागेवन बापा ती सगळ्या राजा आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकूट कर. तांकां ज्येश्ठ गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर मागता. आंकवार देवाची मय सांगाती बागेवन जेती सोपती बागेवन दोन दुदांत आनी सव काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्रोत्म्याचे एकपणान सोरपद वेदार बापा सोरवंदन आनी वैव तुका सासनांच्या सासनांक. Amen. आमच्या बापाक आमी उलो मागतना इश्टानो कित भाशेन असले आमच्या भावा भयणांचो उगडास करुया जे अपांगूड आसात पांगडे आसात आमच्या घरांनी आमच्या शेजाऱ्यांनी आमच्या गांवांनी जे आसात सायबा तांची काकलूत कर म्हणून मागुया आनी तांचे पासत मागतना इश्टानो आमकां जाणवाय मागुया. जेजू आमकां आयज शिकोवण दिवंक सोदता की आमी तांचो परमोस करची गरज आमी तांकां आमचो सांगात दिवची गरज आमी तांकां आमचो आशिर्वाद दिवची गरज ही जाणवाय आमकां सगल्यांक दी म्हणून जेजून शिकयलेले मागणे आमी म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन बुडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशारोंत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवर्थी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमची सवी आसूं. तुमची सवी आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वांटुया. देवाची शिरी संवसाराचें पाप काटली आमची काकलीत कर. देवाची शिरी संवसाराचें पाप काटली आमची काकलीत कर. देवाची शिरी संवसाराचें पाप काटली आमकां शांती दी. होस्तो जेजू जाणें अपांगुडा सोबे आपलो हुस्को दाखयलो आपलो मोग दाखयलो आपली आपुरबाय दाखयली. आयज तुज्या काळजान येता असल्या सोवे देवाचो मोग दाखोवचे खातीर पवित्रात्म्याची जाणवाय तुका घेवन येता. ह्या शिळेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत गावयात. तोच म्हजें सगळें दायज. Moje soglen dais, tots moje dian. Tots moje soglen dais, voranilan. Moje pasot kososun, ilonare pran. Soglet nove korun, Mojekan Orpatlia mowa basie Golrucik mowa basie Tohuc orpatlia mowa basie Zakun poleya Sumikai boru Patule momus coro Orpatlia moa basie Gorucik moa basie Tohuc orpatlia moa basie Zakun poleya Sumikai boru, Corpatule, momus coro. Lokan visalyan, lokan mulyan. Con voto ta Gesù, tuncia casa. Moje pasot meloto, makanovo kurcha. Ai kasanta dinga, o ismoso. Orpatlia
panule movus coro. दुसरें गायन घेऊयात. नंबर D27 मोज्या देवा तूं सूर बरो. Moja deva, tu sur boro, Rosnar mozo doni goro. Soglia casa nismok tuzo, ave sodas corum favor. Soglia casa nismok tuzo, ave sodas corum favor. Deva tuja moga claptau, calis mocie tu caditau. Deva tuja moga claptau, calis mocie tu caditau. या वेळार जेजू आमच्या काळजान येयलेलो आसात, ताका दिनवासुया. स्वर्गीच्या बापा, तूं आमचो मोग कोत्ताय, देखून बऱ्यो बऱ्यो वस्तू तूं आमकां फावो कोत्ताय. जायतीं आमची भावा भयणां आपल्या साबार कुडीचे असोक्तायेक लागून कोश्ट भोगतात. तरी आसतना सगळे आपल्या बोळान जिवितांतलीं फुडलीं पावलां मारूंक तूं तांकां तुजे कृपेन आनी बोळान भोत्ताय. ह्या खातीर आमी तुका दिनवासतांव. निराशी जायनासतना तुजेर आपलो पूर्ण विस्वास आनी बोरवासो दवरूंक तूं तांकां तुजें बोळ आनी गोठाय दिताय. देखून आमी तुजे उपकार आठयतांव. आमेन. प्रार्थुया. मुगाड बापा, तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून त्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सरवणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्ल्यांत आंकवार मारयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान ताचें जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें चडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसूया. आयज कोंकणी कुर्साची वाट आसतली सांजचे 3 वरांचेर. जी कोण कुर्साचे वाटेची वाचपां करूंक सोदतात ती कोयराक वचून मिसा उपरांत मेवची. आमकां हांगा कोंकणी लिटर्जी करपाक जाय तो कोर्स आसा. कोणूय कोर्स दिवंक सोदता जाल्यार आमचो भाव लुईस फेर्नांदिसा लागीं मिसा उपरांत दिवची. आमचो एक भाव पिटर ते राया मनोरा आज सकाळीं मिसींग आसा. पिटर ते राया मनोराचो हांगा आसा जाल्यार मातशें मिसा उपरांत म्हाका सांक्रिस्तीन मेवचो. पिटर ते राया सकाळीं मिसींग आसा. तसोच काल जुजे फेर्नांदीस मिसींग आसलो म्हणून एनावन्स केल्लो. तर मातशें तुमी हांगा तुमी कोणूय आसा जाल्यार पळोवचें आनी कळोवचें. उबी रावया. सर्वीस पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोमिया जेजू बरें करीत सगल्यांची पिडा शिडा काडीत गेलोय. पिडेवंताचो परामर्श करून तांचेर हात विस्तारून आनी आपल्या नांवान तांचेर आशिर्वाद घालून आपल्या शिसांक ताणें आज्ञा दिली. ह्या समारंभांत बाबा भयणाचो पिडेवंतांक देवाच्या आधीन करुया. सगली कुडी आत्म्याची दुखी सोसूंकाय भोगूंक आनी जशें ती क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणांत भागेली जाल्यांत तशींच तांचे बुजवण आपणाक वांटो मेळो म्हूण तांचे पासत मागुया. आनी वेळार आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे आसूं. तुमकां सांबाळूंक तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे मुखार आसूं. तुमची राखण करून तुमचे पाटल्यान चलूंक तुमचेर
नदर धरून तुमकां सांबाळूंक आनी तुमचो आशिर्वाद घालूंक आनी हांगार आसलेल्या समेस्तांचेर सोर पदवीदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर दोंद्याचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात गोरजिवंत सोवे तुमचो आदार पाठोवंक तुमकां धाडटा. देवाचे उडोवकार. बोलकेचे सायबिणीक नोवेन वेलंकनी एबो एबो पोवीत आंकवारी पवित्र आंकवारी भोव पोवीत भोव पवित्र त्रित्वेन त्रित्वेन तुका तुका सुरवेक सुरवेक थाव थाव जेजूची आवय जाव विचून काडली तुका तुका देवपूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळलो तेन्ना बोगलो तो संतोष हांव आतां नियाळटा म्हज्या मागण्याच्या खतखत्यान हांव खरेंच ही कुशलकाय आनी हो संतोष सोडूंक आनी वाडूंक सोदता. दुखोलेलाचे माये तुवें हे कुशलकायेचो उगडास घातल्या एक खेरीत शेकाय बसयलाय तोर ती शेकाय म्हाका या म्हज्या गरजांनी कोर तुज्या पुतान सांगला मागात आनी तुमकां मेळटोलें तोर हाचेर खरो विस्वास ठेवन म्हाका तुजो कान दी म्हूण हांव तुजे कडेन विनोती करता. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनान मागता ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर नातोर म्हाका बरोच कृपा मागून घे. हांगा तुज्यो गरजो उक्त्यो या नोवेना वरवीं हांव तुजे मजतीर आसलेलो म्हजो खोल विस्वास दाखोवंक सोदता. तोर तेच कुशलकायेची कुशलकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुसव्यान आसतना बोगली म्हजें मागणें आयकून घे. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पोच त्या सावस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो आपू जेजू भगेती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पोच त्या ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो आपू जेजू भगेती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पोच त्या ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो आपू जेजू भगेती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पोच त्या ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो आपू जेजू भगेती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पोच त्या ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो आपू जेजू भगेती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पोच त्या ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो आपू जेजू भगेती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पोच त्या ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो आपू जेजू भगेती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पोच त्या ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो आपू जेजू भगेती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पोच त्या ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो आपू जेजू भगेती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
देवाचे माये हे मोचे नोमान तुका गाब्रिएल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे नोमान कुरपेन बोललेले हे मोचे नोमान तुझ्या वैभवाच्या मुकुटात धाकटी मोतिया सामून हात रेखता सोस्तल्यांचे बुजवणदारे देवाचो पूत मुनीस जालो तेन्ना तुका संतोष भोगलो त्याच संतोषान हांव मागता तो उपकार म्हाका मेळून घे ह्या पासत हांव सगल्यो मोज्यो तुझ्या आनंदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कोरन्यो तुका भेटयता हांव तुझे कोडे खतखत्यान मागता तुझ्या खतखत्यान तुझे कालीज जेजूच्या मोगान नाचताले मोची खालती मागणी ऐकून घे आनी मोचे मागलेले उपकार म्हाका मेळोय आमेन. नोवेनाचो 7वो दीस आमचे काकदिवोन दुकेस माये आमचे खातीर तुवें तुझ्या पुता बरोबर कोस्ट सोंसल्यात आमच्या सगल्या पातकां खातीर आमी दुखी जाता आनी तुझ्या सांगाता सगले आमचे कोस्ट भेटयता हे तोरेन आमकां देवाची काकून मेळू आमच्या काळजांतल्यो सगल्यो पातकाच्यो वंदावण्यो उमटून काड आनी आमचो आत्मो देवाच्या मोगान बाजूचो आनी लासूचो कोर म्हूण आमी तुजे कडेन विनयता बो नितोल आनी मोगान आमचे माये आमकां सगल्या कुडीच्या आनी आत्म्याच्या संकोश्टांतली वाटाय जशें एक सुकणे शिकाराच्या हातांतले सुटून आकाशात उडटा जशें मेरू वागाची दिश्ट पळोवन आपले दोलीन लिपतात तशें आमी तुझ्या निष्कळोन काळजाशी येता आनी आमी तुय सुकूर आसतल्या म्हूण आमकां खात्री आसा पवित्र माये आमी सासणीक जिविताक पावो मेरेन आमकां सलामतीन चलय जंय आमी देवाक तुझ्या सांगाता सासना महिमा दितल्या आमेन. शॉर्टाक गायन करुयात. माये केदें तुजें नांव. माये केदें तुजें नांव वाखाणटा तुका सगलो गांव आयज आमी मागूंक आयल्या